दीस मंगळार, जुनाची 16 तारीख 2026. पहिले वाचप. रायांच्या पहिल्या पुस्तकांतले वाचप. अध्याय 21 ओळ 17 तावन 29 पर्यंत. तेदवा सर्वेस्परान तिशपेच्या एलियाकडे उलोवन म्हळें, समारियांत राजवटकी चलयतल्या इस्रायलाच्या राया आहाबाक मेळोंक वच. तो आपणे स्वाधीन केल्ल्या नाबोताच्या दाखमळ्यांत आसतलो. तूं ताका अशें सांग, अशें म्हणटा सर्वेस्पर, तुवें खून करून दायज स्वाधीन केलें मू. आनी फुडें उलोवन ताका सांग, अशें म्हणटा सर्वेस्पर, ज्या जाग्यार सुण्यांनी नाबोताचें रगत लेवलां त्याच जाग्यार तुजी रगत ती लेवतली. आहाबान एलियाक म्हळें, अरे म्हज्या दुस्माना, तुवें म्हाका सोदून काडलोय. एलियान ताका जाप दिली, वय, हांवें तुका सोदून काडलो. सर्वेस्पराच्या दोळ्या मुखार वायट तुवें केलें देखून हांव तुजेर विघ्नां धाडटलों. हांव तुजो नाश करतलो आनी आहाबाच्या वंशाच्या हर एक दादल्याक, जावं तो गुलाम जावं तो स्वतंत्री, इस्रायला मदलो काडून नापैंस करतलो. तुवें म्हाका राग हाडयलोय आनी इस्रायलाक पातकाक ओडलोय देखून, जें हांवें नेबाटाच्या पुता जेरोबोआमाच्या घराण्याक आनी आहिजाच्या पुता बाशाच्या घराण्याक केलें, तें हांव तुज्या घराण्याकी करतलों. आनी जेजेबेला विशांती सर्वेस्परान म्हळें, जेजेबेलाच्या पागारा कडेन सुणी जेजेबेलाक ग्रास येतली. आहाबाच्या वंशाचो कोणी शहरांत मरत जाल्यार सुणी ताका ग्रास येतली. तांचे मदलो कोणी शेतांत मरत जाल्यार आकाशाची सुकणीं ताका ग्रास येतली. आहाबान आपले पत्नी जेजुबेला भोंवतणी कान दिवन सर्वेस्पराचे दिश्टी वायट दिसतात तें केल्ले परी हेर कोणीय केल्लें ना. ताणें खरेंच कांटाळ्याच्यो करण्यो केल्यो. सर्वेस्परान इस्रायलितां मुखले धांवडयल्ल्या आमोरितांनी केल्ले परी ताणें देवमुर्तीचो पाटलाव केलो. आहाबान ही उतरां आयकून आपली वस्त्रां पिंजली. आपले विणगे कुडीर तो गोणी वस्त्रां न्हेसलो. ताणें उपास केलो, गोणये वस्त्रांनी न्हिदलो आनी खंतीन बुडोवन हेणें तेणें भोंवलो. तेन्ना सर्वेस्परान तिशपेच्या एलिया कडेन उलोवन म्हळें, आहाब म्हजे मुखार कितलो खालतो जाला म्हणून तुवें पळयलें मू. तो म्हजे मुखार खालतो जालो देखून हांव ताका ताच्या काळार विघ्नां धाडचो ना. ताच्या पुताच्या काळार हांव ताच्या घराण्याचेर विघ्नां धाडटलों. देवाचें उतर हें. देवाचें वडपकार. कीर्तन 51 3-4 5-6 AB 11 आनी 16. श्लोक. आमी पातकी सोम्या तुजी काकूळ मागतांव. काकूळदेरा देवा म्हजी काकूत कर. भोव कणवळ्या देवा म्हजे गुन्यांव पुसून काड. धू तूं म्हाका म्हज्या अपराधाच्या कतांतलो. नितळ कर म्हाका म्हज्या पातकाच्या चिखलांतलो. श्लोक. आमी पातकी सोम्या तुजी काकूळ मागतांव. म्हजो गुन्यांव हांव वळखून घेतां. म्हजें पातक सदांच तुजे मुखार दवरतां. तुजेर, वय, तुजेरच हांव चुकलां आनी तुजे मुखार वायट जावन नसलें हांवें केलां. श्लोक. आमी पातकी सोम्या तुजी काकूळ मागतां. म्हज्या गुन्यांवांतावन तुजी दिश्ट परती आनी सर्व म्हजीं पातकां नांच कर. रक्ताच्या गुन्यांवांतलो निवार म्हाका. देवा म्हज्या सडवणदारा आनी म्हजी जीब तुजी सडवण गासतली. श्लोक. आमी पातकी सोम्या तुजी काकूळ मागतांव. उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय. एक नवो उपादेश हांव तुमकां दितां म्हणटा सोमी. जशें हांवें तुमचो मोग केलो तशें तुमी एकामेकाचो मोग करा. सर्वेस्पराक जय जय. शुभ वार्ता. सामात्या प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता.
अध्याय 5 वळ 43 तावन 48 पर्यंत. जेजू आपल्याशी सांग म्हणालो, अशें सांगिल्लें तुमी आयकलां, तुज्या पेल्याचो मोग कर आनी तुज्या दुस्मनाचो द्वेश कर. पूण हांव तुमकां सांगता, तुमच्या दुस्मनाचो मोग करा आनी तुमकां दगदगतल्या पासत मागा. अशें तुमी तुमच्या सर्गीच्या बापाचीं भुरगीं जातल्यात. तो आपलो सुर्यो जशें बऱ्यांचेर तशें खोट्यांचेरय उदेसो करता आनी जशें भाग्यवंतांचेर तशें पातक्यांचेरय पावस वता. तुमचो करतल्यांचो मात्र तुमी मोग करतात जाल्यार कितें प्रतिफळ तुमकां मेळत म्हूण चिंतात? तितले सुंकाकारी करतात न्ही. तुमच्या भावांक मात्र तुमी सलाम करतात जाल्यार हेरां प्रास कितें वर्तें तुमी केल्ल्या परी जालें? अनभावार्थी लेकून तितले करतात न्ही. तर जसो तुमचो सर्गीचो बाप सर्व बरो, तशें तुमी जायजय सर्व बरीं. देवाचें उतर हें. वाकणी तुका क्रिस्ता. मियाळ. तुजो करताय तसो तुज्या पेल्याचोय मोग कर म्हणलो कायदो परमेसरल्यांत बरोवन घाला. पूण तुज्या दुस्मनाचो द्वेश कर म्हणिल्लो कायदो वाचूंक मेळना. तरी दुस्मनाचो द्वेश करचो समाजेर मानून घेतिल्ले नियम जाला. जेजू हाचे विरोध आपणाची नवी शिकवण दिता. पेल्याचो मोग, दुस्मनाचो द्वेश हो स्वाभावीक मनशा गूण. पूण जेजूची शिकवण पेल्याचो मोग केल्ले परी दुस्मनाचोय मोग कर आनी तांचे पासत माग. आनी जायकी अस्वाभावीक आनी पाळूंक असाध्य तशें भोगता. अशें केल्ल्यान मात्र समाजेंत आनी वैयक्तीक जिवितांत शांती समाधान उपजोवंक साध्य म्हणलें जेजू दृढ करता. दुस्मनाचो मोग तांचे तें आसच्या रागाची आनी द्वेशाची हातेरां मोड उडयता. केवल मोग दुस्मानांतय आसचें ऋणात्मक चिंता भावना देसवाटूंक शकता. जेजूचो पाटलावदार जायचे तर एकल्यान आपणाक आपल्या चिन्नांनी करण्यांनी आनी उतरांनी रुपांतर जावंक आसा. सांत पावल सांगता, संवसाराची साल तुमी आदारी नाकात, बदलाक तुमची मनां नवीं जावं, तुमचें जिणेचें रुपांतर जावं. रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांत अध्याय 12 वळ 2. क्रिस्तांतय रुपांतर जाल्लो मात्र समाजेंत विभिन्न जावन जियोंक शकता.